आमच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काय सदा तीन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमका एक पोटायता दैविक तुझ्या बोळा सोम्या जीवित तुला बोयता दरबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काय सदा तीन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे असो. मोगाचे न्हू सोमयेच्या पुनर्जीवनपणाच्या या बागी दिसा देवस्तुती वर्साच्या निमाण्या आयतारा क्रिस्त्रायाची परब दबाज्यान संभ्रमूक या वेदीमध्ये आमी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां क्रिस्त्राया बरी मोगाची झुजारी जावन सता निती खातीर वावरूंक आपोवणें दिता. क्रिस्त्रायाचो संतोष सेवा दिवच्यांत आनी मोगाचे राज बांदून हाडच्यांत आटपून आसा. तर पवित्रानांत सोमयेच्या रायाळ मिसावान भागीदार जाल्ली आमी क्रिस्त्राया बरी सत्यानितीचे राज बांदून हाडूंक आनी ताचे रायाळ परजा जावन जिवंक गरजची कृपा या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हे पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक आमची सर पातकां उणेपण असकत काय देवा मुखार आमी मानून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदव्यार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच संस्कार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा ओंसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून
Kami yang Yesus Kristus Bapaच्या ikhlas puta सोमिया देवा देवाचे शेई तू संसाराचे पाप करताय आमची कापूत तू बापाच्या उजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे त्या सांगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच मोवी एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थूया सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आणि निरंतरी तुका वाकणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थीत हांव आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतान येता तो हांवें देखलो तो जानवाशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिल्ली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रांत ताची सेवा करताली ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताच्या राजवडकेचो केदींच नाच जावचो ना देवाचें उतारें देवाची उपकार Servis por raza, memento nesta. Servis por raza, memento nesla. Padwici ang basra, to nesla. Adhikaraso, ताणे पेंटाक बांधला Servis por raza, memento nesta. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकुल अलचीना आरंभतावन तुझे सिंहासन गड उबे आसा ससनातावन तू आसा Servis por raza, memento nesta. तुझे उतार सर्वेस पोरा के दिन्स आलाना बदलना संसार सरासर तुझ्या घरात फांकतली पवित्रता
देवाच्या पुस्तकांतलें वाचप आतां आसा आदीं आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसल्या 7 आत्म्यातावन आनी विस्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यान. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. पळय तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टितेल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें आमेन. हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदीं आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार. उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पराची नवी येता तो सदेवसा. आमच्या बापा दाविदाचे राज्य ताका आनंदसा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ पिलात जेजूक विसारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तुजेच तकींच तूं हें विसारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे स्पर्जन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय विसारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या राया, म्हज्या राया हें सांगलें तुमी आयकलां. हो डायलॉग आयकलां, हें वाक्य तुमी आयकलां, खंय आयकलां? जावं पुरो तुमी आदली सिनेमा पळयल्यार, आदल्या रायाचे तो संदर्भ पळयल्यार, सन्निवेश पळयल्यार तुमकां आयकूंक मेळना जावं पुरो. या तर कोणी म्हणी एक ड्रामा करतात जाल्यार रायाक येवन मान करचो जावन आसा अशें, म्हज्या राया म्हणून नमस्कार करचें.
या तर जायते आमी भुरगीं या तुमी तरणाटी आसतना जायते ओपारी आमी नटन केलां जावंक पुरो आनी ज्या ओपारींत राय असो सन्निवेश आसा आनी ते नटन करतना राया मुखार येवन सरपडचे ते संदर्भ आमी पळयला जावंक पुरो. मुजा राया अनेक संदर्भ तुमकां सांगता. मुजा राया म्हणून उद्गार करचो. एक आवय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक नाणोवन करून बरें नेसयल्या उपरांत पळयता आनी उमोदीन म्हणटा मुजा राया. एक मोगार पडलेली चली आपल्या चेड्याक पळयता आनी म्हणटा मुजा राया. हांगा जायत्यो स्त्रियो आसात. काजार जाल्ल्या कुडले तुमी हो उद्गार केला जावंक पुरो तुमच्या दादल्याक पळोवन मुजा राया. आनी हांगासर दादले आसात खंडी जावं तुमच्या स्त्रियांत हांव तुमी हो उद्गार आयकला मुजा राया. सकट हासतात तर ओप्पालें म्हणून जालें. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो आज आमी क्रिस्त रायाचें फेस्ताचो संभ्रम आमी आचरण करता आनी हाका पार्थळ आसा. क्रिस्त वय आमचो राय, आमच्या सर्गाचो संवसाराचो राय. पापा पियूस 11व्यान हें फेस्त एका श्लोकांत ताणें उद्गारलें जावन आसा. क्रिस्ताचें समाधान क्रिस्ताच्या राजवटकेंत. 1925 इस्वेंत हें फेस्त ताणें आसा केल्लें. क्रिस्ताचें समाधान क्रिस्ताच्या राजवटकेंत. हाका पार्थळ कितें मोगाच्यानो तवळ तो वेळ जावन आसलो झुजाचो वेळ. जायते थंयसर मुखेली आसले हेरांचें शोशण करतले. एका मुखेल्याक आनी एकल्या मुखेल्याक पळयल्यार जायनातलें. झगडें 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 आनी थंयसर हर एकलो सांगूंक आशेतलो हांव ह्या संवसाराचो राय. आनी पवित्र सभा हो एक संदर्भ प्रयोग करून सांगता हर एका मुखेल्याक तूं ह्या संवसाराचो राय न्ही, क्रिस्त ह्या संवसाराचो राय. आनी अनेका कुशीन थंयसर आसलो लोक, दगदवणी बगोवन आसलो लोक, शोशणाक वळख जालो लोक आनी थंयसर त्या लोकांक पवित्र सभा सांगता वय हे मुखेली तुमचे राय न्ही, बागार क्रिस्त जेजू तो जावन आसा राय सगळ्या संवसाराचो, सगळ्या सर्गाचो. मग अचानक पयलें वाचप आमी आयकलें दानियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. आनी दानियल प्रवादी ताचो संदर्भ जावन आसा बाबिलोनाचे बंदडेंत आसता आसतना इस्रायल लोक थंयसर आसता आसतना दानियल प्रवाद्यांनी हें उतरां सांगलीं जावन आसात. आनी कसलें तें मनशा पोत येतलो आपल्या दळबारान पदवेन ताची राजवडकेक अंत आसचें ना. थंयसर इस्रायल लोक बाबिलोन रायाच्या शोशणाक वळख जाल्लो, दगदवणेक वळख जाल्लो, कश्टातालो. आमचो राय कोण म्हणून विचारतलो. आनी थंयसर दानियल प्रवाद्या मुखांतर देवाची बुजवणेची उतरां लाभता तुमचो राय येतलो, ताच्या राजवटकेक अंत आसचें ना. दुसरें वाचप आमी आयकलें तस्सो एक सन्निवेश उगडापण पुस्तकांतलें जुवांवची उतरां. तवळसो लोक कोण दगदवणेक वळख जाल्लो क्रिस्तांव लोक. क्रिस्ताचेर पातयेवणेक क्रिस्ता वयर दवरल्या विश्वासाक लागून दगदवणेक भोगतलो लोक. आनी थंयसर हीं उतरां बुजवणेची उतरां जावंक पावतात, धैर्य दिवची उतरां जावंक पावतात, भावार्थ दिवची उतरां जावंक पावतात लोकांक. तुमचो राय येवचो आसा तो जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा. आमचें नवें तस्तामेंत खंयच्या भाशेन बरयलो? कोंकणीन बरयल्लो न्हय, इंग्लिशान ती बरयल्लें न्हय, बागार ग्रेक भाशेन बरयलो जावन आसा. ग्रेक भाशेची पयलें अक्षर जावन आसा आल्फा म्हणून. कशें आमकां इंग्लिशांत हें आसा निमाणें अक्षर जड्ड आसा तशेंच ग्रेक भाशेन निमाणें अक्षर जावन आसा ओमेगा. तो जावन आसा आरंभ आनी अंत. आनी हें एक जावन आसलें सांजुवांचें एक आमकां उगडापें करचें. ताचें पयलें वाक्य ताच्या वांजेलांतलें वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवाचो वय आसलो, शब्द देव जावन आसलो, वेळा काळा पुर्वीच तो देवाचो वय आसलो. म्हणजे क्रिस्त जेजू आमच्या ह्या सगळ्या सर्गा संवसाराचो आरंभ जावन आसा. तोय अंत जावन आसा ओमेगा म्हणजे संवसाराचे अखेर पर्यंत. मग अचानो आमी मिसा वेळार एक आमी उद्गार सांगता, एक जबाब दिता. सर पातकांतली सुटे आनी सर आकांतांतली वाटे. कितें म्हणटा आमी? कित्याक राजवटकी
पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. वय आमी हो उद्गार म्हणटा मोगाच्यानो, आनी हो उद्गार आमी जियोंक आसा, मानून घेवंक आसा. आनी त्या देखून जेजू न्हू पुनर्जीवन जालो जेजू आपल्या शिसांक सांगता आसतना मातेवाचो वांजेल वळू 28 अध्याय वळू 20, हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. वय मोगाच्यानो जेजूचो दळबार, जेजूची राजवडकी अखेर पर्यंत आसतली. आज एका रायाची एक राय जावचें तर ताची अर्हता कसली, या कसलें क्वॉलिफिकेशन म्हणून आमी व्हरून पळोवंक जाय. आदल्या रायांक पळया मोगाच्यानो, कितें पळयता आमी? रगत रगत रगत, शोशण, देसवाट, सत्यानाश, हे आमचे राय, हे आमचे मुखेली. पूण थोडे राय खंडी जावन आसात. देवाचे वाटेन देवाक भियोन चलिल्ले राय आसात. आमच्या पवित्र पुस्तकांत ती हेजेकिया आनी जोसिया तशेंच दावीद भोवसा पुरबायाचे राय, देवाच्या वाटेन चलिल्ले राय. हांगासर थंयसर कडेन वाट सुकली जावंक पुरो, तरी पूण देवाच्या वाटेन चलिल्ले राय हे. पूण मोगाच्यानो हेर राय आमी कितें पळयता? आमच्या बुकांनी जावंक पुरो तांची नांवां आसात. केंच्या खातीर ते फेमस जाल्यात? फेमस म्हणच्याक इंग्लिशांत आनी एक शब्द आसा, नोटोरियस म्हणून, म्हणजे फेमस फॉर इवल, पार्ट समथींग देस वाटेक नांवार्दीक जाले राय. मोगाच्यानो कितें पळयता? रगत रगत रगत, देसवाट. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकाक आमी फाटीं गेल्यार, पोरण्या तेस्तामेंताक फाटीं गेल्यार इस्रायल लोक हेर राज्यांक पळोवन सांगता, ओ तांकां एक राय आसा, आमकां कोण आसा? आनी थंयसर साम्युएल प्रवादी आसता आनी इस्रायल लोक वेता साम्युएल प्रवाद्या लागीं, आमकां एक राय जाय, तुका कशी प्राय जाली, तुजे भुरगे कांय तुज्या वाटेर नात. हें आमी आयकता साम्युएलाच्या पयले ग्रंथ अध्याय 8. आनी साम्युएलाक बेजार जाता, वेता तो सर्वेस्परा लागीं आनी म्हणटा, तुजो लोक एका रायाक विचारता. देवाक बेजार जाता. देव म्हणटा, जर तर म्हज्या लोकान एका रायाक विचारला तर खंडीत जावन ताणें म्हजो तिरस्कार केला. आनी त्या देखून देव प्रवाद्याक म्हणटा, साम्युएल प्रवाद्याक म्हणटा, वच आनी इस्रायलाक ही सतराय सांग. कसली ती सतराय? राय कितें करतलो म्हूण ती सतराय सांग. पळया मोगाच्यानो, पोरण्या तेस्तामेंतांत कसले राय आसले म्हणून ही उतरां आमकां सांगतात. तुमच्या पुतांक व्हरोन तांकां आपल्या रथांचे आनी घोड्यांचे सेवेक लायतलो आनी ते रथा मुखार धांवतले. तो तांकां 1000 आनी 50 सैनिकांच्या जम्यांचे फुडारी नेमतलो. शेतां बाटांक खोसूंक आनी लुवोंक आपली झुजाची हत्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या धुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासून सुगंध द्रव्यां करूंक, रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरीं शेतां, दाका मोळ्ळे आनी जैतुनाची बाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावळाचो आनी दाकांचो दशमांश काडून आपल्या दरबार्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. आनी अशें मुंदारून जायतें तें जावचें शोशणा विशयांत देव आपल्या इस्रायल लोकांक सतराय दिता. मोगाच्यानो, जर तर इस्रायल लोकांनी एका रायाक विचारलां तर तें तांच्या बऱ्याक पडचें न्हय म्हणून देव तांकां सतराय दिता. तरी पूण इस्रायल लोक आपणाक एक राय जाय म्हणून मागता. मोगाच्यानो, आज आमच्या संवसारीक रायाचें कितें कॅरेक्टरिस्टीक, या तर ताचो स्वभाव कसलो म्हणून आमी पळया. पयलें सांगचें तर एका राया कडच्यान वचा जाय तर भिरांतेन वचा जाय. कित्याक म्हणी नाखुशी दाखयतर तलवार खंडीत. दुसरें जावन आसा, ताका आमचो सेवा दिवंक आसा, ताच्या पांया मुळासर हाडूंक आसा. त्या देखून लोकान रायाची सेवा करी जाय. आनी तिसरें, लोकान राया कडेन येवंक फावो न्हय म्हणल्या परी तो एक मनोभाव आसुल्लो. कितें घर जाल्यार मात्र ये जाय, नांतर ताणें राया मुखार ताणें दिसोंक नातलें, ताच्या आस्थानान दिसोंक नातलें. ताच्या सांगाता मोगाच्यानो, एक राय हेर राजान जिखसो राय जाय. हेर राजान जिखसो ताचें जें कितें बाउंड्री आसा, लिमीट आसा, तें ताणें चड आनी चड मुखार व्हरचें तसलो राय जाय आसलो. हेर राज्या जिखसो राय जाय. ताच्या सांगाता ताणें बळान जिखचें जावन आसा, रगत वारोवन जिखचें जावन आसा.
आणि मोगाच्यानो जर तर आपणाचे राज जर तर खंयसर दुस्मान येवन लागाट काडलें तर राय कितें करता सण्ण पळोवन धांवता. सांगाता झुजाक वता आसतना आपल्या लोकांक पयलें धाडटा, पयलें मोर अशें करता, आपणाचें रक्षण पळयता. मोगाच्यानो आमच्या जेजू क्रिस्ताक पळया. जेजू क्रिस्ताक राय म्हणून आमी म्हणटा, तर जेजू क्रिस्ताक एका राया थंय मुखार आमी भिरांतन वेता तर जेजू क्रिस्ता म्हणल्यार राया मुखार आमी मोगान वचोंक जाय. हांवें सांगलें म्हज्या राया थंयसर आसा. एका आवयन आपल्या बाळशाक सांगचें, एका चल्यान एका चेडवाक सांगचें, या एका स्त्रियेन एका दादल्याक सांगचें. थंयसर कितें पळोवंक मेळटा? थंयसर पळोवंक मेळटा मोग, मोग आनी मोग. एका रायाक सगळ्यांनी सेवा करी जाय, फावो न्हय म्हणून वचोंक भिये जाय. पूण हांगासर आसा जेजू आनी तो म्हणटा हांव सेवा घेवंक आयिल्लो न्हय, बागार सेवक जावन आयलां, सेवा करूंक आयलां. असो आमचो राय जेजू क्रिस्त. एक राय लोकांचेर जुलूम घालता, जूं घालता, पूण जेजू म्हणटा तुमचें जूं मुजेर हाडा आनी मुजें जूं तुमचेर घेया. कित्याक तें जावन आसा हळवायेचें जूं. येया मुजे सरशी म्हणून जेजू आपयता. मग अचानक एक राय कितें करता? एक राय पोळण धांवता, आपल्याच्या जिवाचें रक्षण करून पोळण धांवता. पूण मग अचानक जेजू पळया, मग अचानक आमचे खातीर पयलें मरता. ताचे सडवणेचें एक शेवट जावन आसलो, आमचे खातीर पयलें मरचें तसलें. एक राय कितें करता? दुसरें राज्य जिखता. पूण जेजू कितें करता? आपल्या पातकी लोकांची काळजां जिखता. असो आमचो राय मोगाच्यानो जेजू क्रिस्त. तो बोळान जिखता न्हय, बागार मोगान जिखता. आनी त्या देखून आमचो राय सगळ्या संवसाराचो राय, मोगाचो राय, सेवोचो राय, ताचें एक रायपण ताच्या मोगांत आनी सेवेंत आनी सॅक्रिफिसांत आसलें. आज जर तर आमी जेजू क्रिस्ताचें एक जिवीत पळयलें तर आमी एक तुलन करयेत. आमी आयकलां थोडे फावटी वॉट्सॅपार येता एक इमेज, हांसोंक आमकां येयलें वखद. एक्सपेक्टेशन आनी रियलिटी. जें कितें आमी चिंतता, जें कितें जाता, जायते फावटी थोडे फावटी चिंतचें हांव वचून ताका मारून ये जाय म्हणून, आनी रियलिटी कितें हांवें मार खावन येवचें. थोडे फावटी तशें जाता आमच्या जिवितांत. आज आमी जेजूच्या जिविताचेर ताची एक नदर घाली तर खंडीत जावन थंयसर आमी आयकता माथेवाचो वांजेल अध्याय 2 वोळ 2. जेजू जल्मले उपरांत उदेंतीत थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? जुदेवांचो राय जल्मोंक आसा तो भुरगो खंय आसा? मग अचानक जेजू जल्मात आसतना ताका सगळ्यांनी राय म्हूण मानून घेतलो, जी कोण विश्वासतात देवालाची. पूण लोकी भियेलो. थंयसर हेरोद राय भियेलो. कित्याक एक राय जल्मोचो आसा आनी तो कितें करीत काय म्हणून भियेलो. तें जावन आसलें एक्सपेक्टेशन. पूण रियलिटी कितें मोगाच्यानो? जेजूचें जिवीत पळया मोगाच्यानो, सादें जिवीत. हेरांनी ताका तिरस्कार केलो, मानून घे जाय आसलो, तिरस्कार केलो. ताका मान गौरव मेळो जाय आसलो, घोड्यार आसा जाय आसलें, सिंहासनार बसो जाय आसलें. पूण खंयसर ताका दवरलो मोगाच्यानो, खुर्सार ताकार दवरलो. हें जावंक पावलें रियलिटी. पूण जेजूच्या दृश्टेन आमी पळया मोगाच्यानो, जेजूचें एक्सपेक्टेशन्स कितें आसलें, जेजूची अपेक्षा कितें आसलें. जेजून कितें म्हणलें? मनशा पूत आयल्या ह्या संवसाराक सेवा करूंक, मनशा पुतान आपल्या लोकांत हांव तिरस्कार जोडी जाय, कस अशी जाय आनी निमाणें कुर्सारताने मोरा जाय आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाय. म्हणटा आसतना जेजूची अपेक्षा सॅक्रिफिसाची अपेक्षा. आनी रियलिटी कितें जावंक पावलें? जेजू नव्यान येतलो. जेजू पुनर्जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. ती जावन आसा मोगाच्यानो रियलिटी, वास्तविकता. जेजूचें पुनर्जीवन पण परत येतलो. तेंच आमचो भावार्थाचो गूट जावन आज आमी म्हणचें आसा. तर मोगाच्यानो आज उगडास आमी दवरया. जेजू क्रिस्त राय तर आमी कोण? आमी ताच्या राजाचे सांदे. जेजू क्रिस्त राय, ताचे रायपण आमचे थंय आसा. जेजू क्रिस्त आमचो मुखेली, ताचे मुखेलपणाची थोडी संगती आमचे वयर ताणें दिलां. आज
जबाबदारी नातले मुखेली कोण सगळ्यांक ही जबाबदार आसा तुमची जबाबदारी म्हणली आसा आनी त्या देखून जेजू क्रिस्ताच्या रायपणांत आमी आसा जावंक पुरो आमच्या हाताखाल कोण आसात केवळ कामागार म्हणचे नाका आमच्या हाताखाल कोण आसात आमची कुटुंबदार आसात जावंक पुरो जी कोण अधिकारार आसात ह्या संवसारांत अधिकारार आसात ऑफिस म्हणटा आमी खंयच्या एका दफ्तरान तुमी काम करतात तुमकां येवचे जावन आसात जे कोण तुमचे लागीं तुमची कुमोक मागून येवचे जावन आसात ते जावन आसात तुमच्या राजाचे सांदे आनी तुमी कशे चलयतात ते तुमची एक काणीक देवाक तुमच्या रायाक जेजू क्रिस्ताचें रायपण जावन आसलें मोगाचें सेवेचें त्या देखून मोगाच्या न्हू जी कोण तुमची कुमोक मागून विचारतात तांची सेवा करा तांकां मोगान पळया तांकां दवंडय नाकात सूख असलेले दवंडय नाकात कित्याक जेजू क्रिस्ताची सेवा जेजू क्रिस्ताचें रायपण असलें रायपण जावन आसलें न्यूझिलँडांत एक 2-3 वर्सां पयलें एक मास शूटिंग ह्या तर शूटिंग म्हळ्यार फिल्म शूटिंग न्हय गुळो घालून मारचें आमी आयकलां एका मसिदींत थंयसर मागणें करून आसल्या लोकांक एका मनशान येवन गुळो घालून गेलो कितलेगी जाणां मेले हें पळोवन मोगाच्यान न्यूझिलँडाची प्रधानमंत्री जावन आसली आतां आसा ती जेसिंडा आर्डेन म्हणली त्या किल्बेर्नी मॉस्क म्हणल्या थंयसर येता आनी जी कोण ती मेल्यांत तांच्या मोगाच्यान तांणी पोटलून धरून रडटा मोगाच्यान आमच्या गांवाक असले मुखेली जाय मोगाच्यान हेरांच्या गरजांक पावचेत आसले हेरां सांगात रडचेत आसले मोगाळ मनशाचे असली मुखेली जाय मोगाच्यान आमचो देश पळया मोगाच्यान आमची समाज पळया मोगाच्यान आज जर आमचे मुखेली जेजू क्रिस्ता बरी जाल्ले जाल्यार हो संसार जावन आसतो ना पगार सर्ग जावन आसतो कितलें सत न्ही गे मोगाच्यान आज आमचे मुखेली आमीच जावंक पुरो मुखेली आमच्याच राज्यांत जर तर आमी देवा बरी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या रायपणा बरी आमी जर तर हे एक आमची जबाबदारी आमी मानून घेवन सेवा केली तर कितलें बरो जातलो आमचो समाज थंयसर हर एकली संतोश बरीत आसतली मोगाच्यान तर उगडास आमी दवरया जेजू क्रिस्ताच्या रायपणांत आमी भागीदार आज निमाणें जावन आमकां संदेश आसा तेंचे सवाल तुमकांच विचारा म्हजो राय कोण हू इज द किंग ऑफ माय लायफ जेजू गी या जेजूक दिवच्या स्थानार आसचें आनी कितें गी ह्या संवसाराची वस्त गी ह्या संवसाराचे हर एक विशय गी आमकांच विचारया मोगाच्यान आनी दुसरें जावन आसा जेजू म्हजो राय तर हांव ताच्या राजाचो सांदो आनी त्या देखून आमी आमच्या रायाची खुशी करूंक आसा आमी कितें मागता आमच्या बापा मागण्यांत तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं ताचें राज आमचे वयर तें राज जावन आसा सेवेचें मोगाचें सॅक्रिफिसाचें जावंक आसा आनी देवाचें रायपण घेतलो हांव कशें जियेता तें जावन आसा जंय म्हजें जिवीत सेवेचें मोगाचें आनी सॅक्रिफिसाचें तर देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें कित्याक आमचो आरंभ आनी शेवट आमचो राय जावन आसा जेजू क्रिस्त ताका जावं दी मान होगलाप ससनाच्या ससनाक उबे रावून त्रियाक देवा थंय आमचो भावार्थ परगट करया सतमंता देवाक सर्वपुतीदार बापाक सर्ग आनी प्रितमेच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या सपवित्र तेवरी स्मोलो आमको मई तोंसमलो पॉन्सलो तकळदने सुस्ते तुका गुस्सासलो तमेलो अंकान किटिलो तमेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामने प्रचुसलो सगासलो सर्वपुतीदार देव बापाच्या उच्चाक बसला तें दान चिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसरी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतले पवित्र सभे भक्तांचो एकतार हत्काचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन आमचो देव जावन आसा मोग करचो सेवा करचो देव आमची मागणी आयकता तसलो देव तर आमच्या राया मुखार आमची सर मागणी आमची तेसावां काळजाचे अत्रेग दवरया बापा ह्या संवसारी तुज्या पुता क्रिस्त राया परी सता नितीचे राज बांदून हाडूंक आपले परजेक दैवीक प्रेरण दिवच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सता निती खातीर झुजोंक
तुज्या पवित्रत्माच्या प्रेरणान बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजू राया परी मोगान लोकांची जतन करून आपलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक, लोकांचे उदरगती खातीर विविध योजना रूपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. तुज्या संवसारांत आयिल्ले कोरोना पिडेतावन आमकां निवार. आमी तुजे परजेन वावरतान आनी सोंसणीकायेन जियोवन तुका साक्ष जावंक फावो कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या सतानितीच्या राजा पासत वावुरतेल्या सर सामाजीक आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी दगदवणी, बेस्टावणी आनी इतर समस्यांक भियेन आसतना तुज्या सताचेर राज विस्तारावंक तुज्या कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी सतानितीच्या माऊल्यांनी वाडोवन तुज्या पुताच्या राजाक सहज जाल्लें जिवीत बांदून हाडोंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. या वेदी बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता क्रिस्त रायाच्या कुडी रक्तान घट जावन बावार्थाक साक्ष दिवची आनी सतानितीन जियोवची मोगाची जुजारी जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोदाळ बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो राय म्हणून मानून घेवंक आमी संतोश पावतांव आनी ताची राजवटकी ताची खुशी आमच्या जिणयेंत पाळोवंक आशेतांव. तर आमी उसारली मागणी तूं मानून घे आनी तुजें रायपण आमच्या जिवितांत जबाबदारेन करूंक, सेवेन मोगान सॅक्रिफिसान करूंक तूं आमकां तुजी कृपानी आदार लाभय. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता मरिफात. आमेन. म्हाका सोपोन दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस्व मोचे तुका मोगाळ समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको, उलो आनी वाय तुका भेटोंक सो. गे बापा आमच्यो काणिको, उलो आनी वाय तुका अर्पूच्यो. सगळी मोची जिणी तुवें दिली बेणी, उण्या वायना संगी पेटयता दिनपणी. काकूळदरा देवा दैवीक नितीदारा, दाखय तुजी दया लाभय तुजी कृपा. गे बापा आमच्यो काणिको, उलो आनी वाय तुका भेटोंक सो. गे बापा आमच्यो काणिको, उलो आनी वाय तुका अर्पूं सो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रीच्या अदवा सरीस्फूर्त मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे बोगसाणे जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेन हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावंक तुवें धाडलोय.
ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय ससनाक याजक आमचो आनी एकलोच रायसर रसनेसो शांतीची तो निर्मळ बली. कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपदली. सगळे रसनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासणीक आनी सार्दीक राज्य तुज्या मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राजसताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaran so serves portu. Sărcanii संसार पोळा तुझ्या वैभवात, ऊन सगळी तुकाचे, ऊन सगळी तुकाचे, ऊन सगळी तुकाचे, ऊन सगळी तुकाचे. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे, ऊन सगळी तुकाचे, ऊन सगळी तुकाचे, ऊन सगळी तुकाचे, ऊन सगळी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमिस्तांक
पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरी देवाचे माये सांगाती बागेवन तुजो पती बागेवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवे दाहार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक हो जावन दी आमचो मनोभाव क्रिस्त रायाक. ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलो मुक्षता तशें आमची दुबातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निभर. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सुडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. Cimita cumbra urpe sagora vandale
uno तुझी काय प्रकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय प्रकाशी सूर्यो तूं उजवाड पावताय जिवीत मोचे नंदन करताय जिविताक वरा पोरपे सागोरा वंद ए क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या बोरो गोळी तो शिळ्यांक राखताय पाचव्या सोरोवात पोरून पायताय जिवितासर तो ताण बागयताय सर्गीच्या सुखात ओरून पायताय जिविताक वरा पोरपे सागोरा वंद ए क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या लाभई सोम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदां आमी तुझी सेवा बिडार कर काळजांतल्या हर एक दिसा हातन सांबाळे सर्गिराया जिविताक वरा पोरपे सागोरा वंद ए क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या जिविताक वरा पोरपे सागोरा वंद ए क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सोमी जेजू ख्रिस्त सगळ्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दाबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळख कर क्रिस्त तूं कुंवर कालासो राय तूं सैबासर परसांसो राय मनशांसो राय काळसांसो जाराय सर्वांनी ओळखूसो बोबो मारता खोटी परसा नाका आमकां जेसुरासा ओडताळो तांचे प्रास आमचो जियोचे सुराय सर्वांचो आनंद तुकाचे सुराया नितीन रासा सोलो ओरच्या बापा स्पिरिता सांगता आतानी
सदा सर्वता मोकळपुता सोवे आमकां मरे आशिर्वाद देव आमकां भाग्यवान कृष्णाचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.